दिता ते देवा सोर पदवीदार बापाक आज आमी वाखणुया, वंदुया आनी ताची मोहिमा गावुया. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चोड करून दिनवासतेचे बलिदान भेटून ताका अर्गां दिता. हे दिनवासतेचें किर्तन गावन देवान आमची भूंय पवित्र केल्या आनी हे भुमेचेर उपजतली आमकां पिकाफोड पीक दिल्ल्या खातीर देवाक वाखणुया. आनी जशें आबेलान भुमेंतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या भाव भयणींच्या फायद्याक वांटून दिवंक शिकुया. देवा आमच्या बापा थावन येता ते सोर वस्तू समेस्तांचे फायद्या खातीर केल्यात. आमची ही भूंय आमची शेतां भाटां आज देवाक वाखणूंक आनी हे नव्या कोणसांचेर आशिर्वाद घालूंक हांगा एकठांय जाल्लें आसतना भाग्यवंत मिंगेलाचे मजतीन आमची सगळीं शेतां भाटांचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरी पिकावळ जावं आनी भाशेन उत्पन्न आमचे भुमींतलें आमकां मेळूंक देवा लागीं मागुया. देव स्वर्गांतल्यान पावस धाडटा, काळा परमणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. ते देवाक एका ताळ्यान आमी वाखणुया. सबंद गोंयभर आशिल्ल्या भाव भयणांक तशेंच तालगांवच्या भाव भयणांक आयच्या कोणसांचे फेस्ता दिसाक आमी उलोवणीत पोरवी दिता. हे कोणसांचे फेस्त भोव परंपरीक फेस्त आमचे आमकां याद करता. देवान दोतोरेचेर आपलो आशिर्वाद घालून दोतोरेर बरी फळां उत्पन्न करूंक मनशाक उपदेश दिलो. आमची शेतां भाटां तांचो आमी बरो सांबाळ करून आनी गोंय आमचें नितळ आनी पांचवें दवरूंक दर एका गोंयकाराक एक देवान दिल्ली कायदो, देवान दिल्ले उपदेश आसा. आमी सगळीं आमच्या शेतांचें उत्पन्न करून आमचें गोंय नितळ सांबाळया, पांचवें सांबाळया आनी बरो गोटो आमचेच गोंयांत उत्पन्न करून आमचे गोंयचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया. ह्या वर्साक पावत तितलो पावस देवान आमकां दिला. ह्या पावसाच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासून कोणसांचें फेस्त आमी बरे भाशेन उलोवया आनी श्रिश्टीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनीक एक पावट सगळ्यांक तुमकां फेस्ताची उलोवणीत पोरवी दिता आनी देवाचो आशिर्वाद आमचे गोंयचे भुमेचेर हांव आवडयतां.